नमस्कार येवकार गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. This headline is sponsored by Morning Mantra 360-degree organic range of herbal wellness products available at all chemist stores. सत्तरीतल्या साट्रे गावातलो दोंगर खचून हुवारा बरोबर सकयल मेरेन व्हांवन येवपाचो प्रकार उक्ताडार. 2009तले काणकोणातले घडणुके सारखोच प्रकार. प्रुडंटाचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट. ऑलिंपिकाच्या इतिहासात भारताच्या नीरज चोप्राची ऐतिहासिक कामगिरी. एथलेटिक्सात भारताक पहिल्याच फावट गोल्ड. आज मेरेनची बेस्ट कामगिरी. भारताक 7 पदकां. जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या सिंगल डोस कोविड-19 वाशिनाच्या इमर्जन्सी वापराक भारतान दिली मंजुरी. केंद्रीय मंत्री मांडविया म्हणटा कोविडा आड देशाच्या झुजाक बूस्ट. केंद्र सरकाराकडच्यान गोयच्या पंचायतीक उर्बा दिवपी निर्णय. गोयच्या उत्कृष्ट 10 पंचायतीचे स्वयंपूर्ण मित्र. सरपंचाकडेन प्रधानमंत्री मोदी करतलो ऑनलाईन चर्चा. जीएमसीच्या कार्डिओलॉजी टीमीन 9 महिन्याच्या भुरग्याचे काळजाचे गुंतागुंतीचे पीडीए दुयेंसाचेर केले उपचार. कटिंग एज कॅथलॅब वापरून भुरग्याक दिली नवी जीड. सत्तरीतल्या साट्रे गावातलो दोंगर खचून हुवारा बरोबर सकयल मेरेन व्हांवन येवपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. काणकोणा 2009त घडिल्ल्या प्रकाराची यादी ह्या निमतान ताजी. तेद्या वेळारय काणकोणा उदकाच्या लोटार दोंगर खचून सकयल आयिल्लो. प्रुडंटाच्या टीमीन साट्रे आनी झरमे करमळे तशेंच लागसरच्या वाठारांतली जमनीची परिस्थिती पळयली. त्या भायर सत्तरी आनी कर्नाटकाच्या शिमेवेल्या कृष्णापुरी वाठारांतय लँडस्लायड जाल्या म्हणपाची म्हायती मेळटा. सांट्रे आनी लागसारचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट. आम्ही आता साट्रे गावात येयल्या कारण जेन्ना फ्लड जालो तेन्नाच्यान म्हादयचे तेच्या उपरांत पावस थांबोवन पासून उदक खदूळ असलें आनी तें खदूळ असलें म्हणून डावट येवपाक लागलो की मातयेचें उदक म्हादय कित्याक येता. तेजे वयल्यान हे असलें कितें घडलां हेचो शोध गांवांतले साट्रे गांवचे भुरगे लावपाक शकले. ते म्हादयचें उदक तांबडें येता म्हणून ते सोदीत येयले की बाबा खंय कितें लँडस्लायड बी जाला काय म्हणून. तुमी हांगासर पळोवपाक शकता हे म्हादयचें पात्र एक चॅनल म्हादयचें आनी ही वयल्यान जी लँडस्लायड आमी पळोवपाक वयतले आतां थंयच्यान जे मातयेचें उदक येता तें हांगा मिक्स जाता आनी कशें म्हादयचें उदक निवळ आसा आनी त्या वयल्यान लँडस्लायडा कडल्यान जें उदक येता तें कशें मातयेच्यान तें मिक्स जावन हेजे फुडें वयल्यान फुडलें सगळें उदक खदूळ जाता हें तुमी पळोवपाक शकता न्हय. आनी ह्याच कारणाक लागून हे हांगा असो कितें इन्सिडंट जाला आसतलो हेजो शोध लावपाक गांवचे लोक पावले. साट्रेच्या पोर्तुगीज वेळार बांदिल्ल्या पुलावयल्यान वाट काडीत आनी रानांतल्या जळू पासून सुटका करीत प्रुडंटाची टीम साट्रे जाल्ल्या लँडस्लायडाच्या मुळा मेरेन पावली, जंय वयल्यान आयिल्लें उदक म्हादयक मेळटा. साट्रेचो श्याम गांवकार आमच्या बरोबर आशिल्लो. ताणें ह्या आदल्या व्हाळा बद्दल सांगलें. हेच्या पयलीं केन्ना ही मातयेचो ढीग हांगासर पयल्लो ना. हेच्या पयलीं हांव जल्मा येयल्याक तरी आजून पर्यंत केन्ना पळोवना. पयलीं उदकाचो एक फ्लो आसलो हांगासर. असलो हय. तो कसो आसलो म्हणजे व्हाळ आसलो पयलीं एक. खंयच्यान वयतालो असो व्हाळ जे व्हडलें झाड दिसता त्या झाडा कडल्यान पयलीं फ्लो वयतालो. आनी आतां जेन्ना माती आहा ती वाट आसली व्हाळाची. आनी आतां जेन्ना फ्लड येयलो तेन्ना वाट सगळी चेंज जाली आनी उदीक सगळें एका सायडीच्यान येता. नवी वाट तयार जाला.
श्याम गांवकरान हो वाठार पयलीं कसो आशिल्लो आनी आतां कसो दिसता त्याचेर म्हायती दिली. साटरेच्या ज्या डोंगरावयल्यान उदक सकयल येयल्लें आनी म्हादयक जॉयन जालें थंयच्यान आमी जाता तशें धडपडत वयर पावल्या, पण सामकें वयर आमकां वचपाक मेळना. आमी सुमार 500 मिटर मायज वयर येयले चलत. सो आमी उदकाचे वाटेनूच वयर सरले, पण तेज्या वयर आमकां चड वचपाक मेळना. पण तुमी जर आतां तुमकां जर हें दाखयलो फुडलो फ्लो दाखयलो जाल्यार तुमी फ्लो पळोवपाक शकता. हो डोंगर जो चारू वटांनी ग्रीन आसलो, तो आमी उबे रावल्या थंय सुद्दां एक ग्रीन आसलो आनी एक बारीकसो व्हाळ हांगासरल्यान व्हांवतालो. तो त्या ग्रीन डोंगरा मदीं एक मदीं व्हडली चीर कशी पडल्या, व्हडलो फ्लो एक तयार जाला, व्हाळ एक धबधबोच कसो तयार जाला थंय. आनी त्या दिसा जेन्ना 70 फूल फ्लड येयलो, म्हादयचें उदक एकदम वाडलें, त्या दिसा हांगासरल्यान एक मोठो उदकाचो लोट हांगासरल्यान सकयल देंवतालो. हांगासर फातर झाडां कितें आशिल्लें आमी वाटेर सगळे पयले, झाडां बी आडवी पडलेलीं, ते सगळे घेवन हांगासरल्यान तो लोट सकयल वयतालो. एक्चुली पयलीं हांगा जर येयल्ले आमी तेन्ना हे सगळें कांयच दिश्टी पडनासलें. ओके, सगळे झाडां आसली. सगळीं झाडां ग्रीन असले आणि हांगातल्यान वयलो व्यू काय दिसनासलो. जो वॉटरफॉल तुमकां दिसता पळय तोय वॉटरफॉल पयलीं दिसनासलो. आणि आतां जेन्ना फ्लड येवन जे माती सकयल देंवला तेन्ना हो जो तुमकां रेड कलर दिसता पळय तो आतां हालींच तयार जाल्लो वॉटरफॉल आसा. आणि ऑरिजिनल आसा पळय तो तुमकां व्हायट कलरान बारीक दिसता वॉटरफॉल, तो पयलीं असलो. तुमकां पयलीं हें बी मेळ्ळी, हिंट बी मेळिल्ली हांगसर अशें कितें जालां म्हणून कोणी सांगलेलें? हिंट आमकां मेळोंक ना. एक्चुली आमी जी आमची म्हादय न्हंय व्हांवता तेचें उदक रेड येतालें, म्हणजे तांबडें येतालें. मागीर ते एक आमकां दिसलें की खंय तरी एक लँडस्लायड जाला आनी उदक हें येता. मागीर तेका आमी पळोवंक येयले. आतां हें पळयात. वयल्या डोंगराचेर लँडस्लायड जाल्ल्यान माती उदकाच्या लोटार झाडां पेडां माड्डीत फातर गुणे घेवन कशी सकयल देंवल्या ती. म्हादयच्या पात्रा कडल्यान लँडस्लायड जाल्या ते जागेचें अंतर सुमार 1.5-2 किलोमिटर आसतलें. माती मोव आनी फुगिल्ली आशिल्ल्यान पांय मोंगारताले आनी चलपाक सारकें मेळनासलें. तरीकूय प्रुडंटाची टीम शक्य जाता तितल्या वयल्या भागात वचून आयली. राजेंद्र केरकाराच्या टिमीन घेतिल्ले हे वयल्या भागाचे विज्युअल्स आनी असोच तो लँडस्लायड सकयल देंवत म्हादय पात्रा मेरेन गेला. 23 जुलैक 70त आयिल्ल्या पुराची कारणां काणकोणां 2009त आयिल्ल्या पुरा सारकींच. काणकोणां तेन्ना उदकाच्या लोटार दोंगर लँडस्लायड जावन सकयल देंविल्लो. 70त मात साटरें धरून करमळे, झरमे, साटरें वॉटरफॉल आनी कर्नाटकांतले कृष्णापुरी वाठारांतल्यान आयिल्लो उदकाचो प्रेशराक लागून चड मार बसलो. प्रुडंटाचे टिमीन साटरें वचून जाल्ल्या सगळ्यांत व्हडल्या लँडस्लायडाचो ग्रावंड झिरो रिपोर्ट केलो. हें पळयात काणकोणच्या डोंगराचे विज्युअल्स, कसो डोंगर एका वटेन माती, झाडां पेडां, फातर घेवन सकयल देंवला तो. हे 2009तले विज्युअल्स. आतां हे पळयात साटरेचे विज्युअल्स. त्याच भशेन डोंगरावयल्यान माती, फातर, झाडां घेवन उदक सकयल आयलें. तें सगळें म्हादय न्हंयक मेळिल्ल्यान म्हादयच्या उदकाचो प्रमाण वाडलो आनी हुंवार आयलो. आतां हें पळयात झरमेचे विज्युअल्स. साटरे भशेनूच मात कमी प्रमाणात. आतां हो पळयात करमळेचो लँडस्लायड आनी असोच साटरें वॉटरफॉला कडेन वतना लँडस्लायड जाला. WRDचे मुखेल अभियंते PB बदामीन ही उत्तर भारतात जाता त्या प्रकारची डगफोटी म्हूण प्रुडंटाक सांगलें. हे फावट कितें जालें, क्लाउड बस्ताक रेनफॉल आयली अचानक आयली आनी दुसरी कितें 3 दीस पयलींच्यान फ्लो आसा, पयलींच्यान फ्लडींग चालूच आहा आनी तेजे वयर तुमकां हेवी पावस येयलो तेन्ना ऑटोमॅटिकली फ्लड जाता. तेका लागून थोडी एरिया थोडी नॉर्मल फ्लडान येताले ती आयले, पण नवे आयले म्हणून प्रॉब्लम जाला. आतां एक कितें हे दीज आर ऑल 50 इयर्स फ्लड, 100 इयर्स फ्लड म्हणून येता. आमच्या हायड्रोलॉजिकल सायकलान ते आसा. 100 वर्सांनी एक पावस आयले, तुमी म्हणटा फ्लड आयले, ते तितूरले एक. आमचो 70चो रिपोर्टर कल्पेश गांवसान आनीक चड म्हायती दिली. एक्चुली हे जे कितें जालां न्ही तें खरेंच म्हटल्यार अशें आमी 70 केन्ना अजून मेरेन आयकोंकूय नासलें आनी केन्ना पळोवंकूय नासलें. अशा प्रकारचे प्रकार हे घडले. न्हंयक उदक व्हडलें पावस पडप आनी न्हंयक हुंवार येवप हें सहज घडटात, हे एवरी इयर घडटा. पूण हे जे प्रकार दिसूंक लागले ते आयज 70 खंय तरी नवीन दिसपाक लागले. म्हणून सगळ्या लोकां भितून एक मातशी उलोवपाचे परतून हे म्हणजे गजाली भितून एक न्यू टॉपीक क्रिएट जाला. सांगपाची गजाल म्हटल्यार ही जी लँडस्लायड जाल्या ती लँडस्लायड ही साटरे विलेज ही आसा ती आनीक दुसरी एक सायड आसा साटरे वॉटरफॉल ते सायडीन एक कडेन अशीच लँडस्लायड जाल्या. मागीर कमी प्रमाणान आसता, मातशी कमी प्रमाणान सगळ्यान व्हडलो मेजर इफेक्ट जो आसा तो हांगासर ह्या स्पॉटार आमकां पळोवपाक मेळटा. तेज्या उपरांत खंय दुसऱ्यो जागो आसा साटरे सोडून? हय, तेज्या उपरांत एक करमळे म्हणून एक गांव आसा, थंयसर आमकां पळोवपाक मेळ्ळा. आनी सगळ्यान व्हडली जी आहा पळय ती कृष्णापूर, जे आमकां कृष्णापूरच्यान जो आमकां खानापूर जो रोड गेला आमचो, त्या रोडाक पळोवपाक मेळटा. एक्चुली थंयसर वचपाक पॉसिबल ना.
पूण ह्याच वर्सा 4 मेजर लँडस्लायड जाले न्ही. सो गांव जे आसा त्या गांवांक एक भंय निर्माण जाला की आपले घर दोंगरार आसा, रातोरात आमी खंयसर लँडस्लायड जायत किंवा रातोरात त्या लोकांचें अस्तित्वच मिटतलें अशा प्रकारचो भंय सत्तरीन तयार जाला. कारण अशेंच एक कांय वर्सां फाटीं, एक 10 वर्सां फाटीं 2 ऑक्टोबरा असो काणकोणा एक पूर येयलो. अचानक काणकोण सहजा पूर येना, पण काणकोणा अचानक पूर येयलो. खुबशीं घरां बुडलीं, जिवीत हानी जाल्ली. तेन्ना NIO कडेन हें काम सोंपयलें आनी NIOन तेचेर स्टडी केल्ली की कशे प्रकारे उदक एकदम काणकोणचें वाडलें तेजेर. अशेंच चित्र तुमकां हांगासर हे साटरे विलेजीन दिसता. आनी जशें कल्पेशान सांगलें की दुसऱ्या भागांचेर अश्योच लँडस्लायडी जाल्ल्यो आहा म्हणून जंय साटरे वॉटरफॉला कडेन जाल्ली आहा, तेजे उपरांत दुसऱ्या 2 जाग्यांचेर आनी कृष्णपुरी जे कर्नाटकांत पडटा थंय बी थंय वर्सावर जाता थंय. पण गोंयान भितर ह्या 70 भितर अशें हे पयलेच फावट मोठी घटना पळोवपाक मेळ्ळी. आनी तेचें उत्तर सोदून काडपाक, तेचें कारण सोदून काडपाक सरकाराक आतां एक NIO सारकी वा तेजे त्या तोडीची एक संस्था हिंकां काम दिवन तेचें कारण सोदून काडचें पडटलें की आनी हेजे फुडें तश्यो गजाली जावच्यो न्हू जाल्यार कितें प्रिकॉशन्स घेवंक जाय तेवूय सोदचें पडटलें. म्हाज्या वांगडा सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी, आमचो कल्पेश गावस, श्याम गांवकार साटरेचो आनी साईदीप कदमा वांगडा हांव लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर. ऑलिम्पिकाच्या इतिहासात भारताच्या नीरज चोप्रान इतिहासीक कामगिरी करतना जॅव्हलिन थ्रोत भांगरा पदक जिखलें. एथलेटिक्सात भारतान पयल्याच फावट भांगर जिखलें. तशेंच वैयक्तीक प्रकारांत भारताच्या अभिनव बिंद्रान 2008त भांगर जिखिल्लें. 13 वर्सां उपरांत नीरजान भालाफेकीत ही कामगिरी केली. नीरजाच्या भांगराळ्या कामगिरीक लागून भारताच्या पदकांची संख्या 7 जाली. आतामेरेनची भारताची ही बेस्ट कामगिरी. 2012त लंडन ऑलिम्पिकात भारतान 6 पदकां जिखिल्लीं. जॉन्सन अँड जॉन्सनाच्या सिंगल डोस कोविड-19 वाशिनाच्या एमर्जन्सी वापराक भारतान मंजुरी दिल्या. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीयान ट्वीट करून जाहीर केले. भारतान आतामेरेन 5 वाशिनाक मंजुरी दिल्या. ह्या निर्णयाक लागून कोविडा आड देशाच्या झुजाक बूस्ट मेळटलो म्हण तांचे ट्वीट. 18 वर्सां वेल्यां खातीर जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीन सिंगल डोस वाशीन काडला. केंद्र सरकारान गोंयच्या पंचायतीक उर्बा दिवपी निर्णय घेतला. गोंयच्या उत्कृष्ट 10 पंचायतींचे स्वयंपूर्ण मित्र आनी सरपंचांकडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वता ऑनलायन चर्चा करतलो. केंद्र सरकार ह्यो 10 पंचायती सोदून काडटले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जाहीर केला. सप्टेंबराच्या निमण्या सप्तकात वा ऑक्टोबराच्या पयल्या सप्तकात ही कार्यावळ जातली. स्वयंपूर्ण मित्रांकडे आणि स्वयंपूर्ण पंचायतींकडे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे उलोवपाचे आसा, व्हर्च्युअल मोडांतल्यान उलोवपाचे आसा. हो कार्यक्रम कदाचित सप्टेंबर एंडिंग किंवा ऑक्टोबराच्या पयल्या विकात माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी दिल्लींतल्यान हे डायरेक्टली आमच्या सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्र, स्वयंपूर्ण सरपंच, पंच हांच्या कडेन उलयतले आनी 10 जाणां कडेन उलोवपाची संदी येतली. तेय बी सिलेक्ट पंचायती ज्यो आसा हे ते सर्वे करतले. म्हणजे तांचे हांगासर आशिल्ले डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग डिपार्टमेंट आणि डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हे पळोवन सर्वे करतले की खंयच्या पंचायतीन बरें काम केलां आनी तितूंतल्या सरपंचाक आनी स्वयंपूर्ण मित्राक हे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी कडेन उलोवपाची संद मेळटली. आनी तुमी कितें केलां हे देशभर कळपा खातीर ही संद आसा. शेनवारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, पंचायत मंत्री माविन गुदिनो, पंचायत संचालकांनी पंचायतींच्या स्वयंपूर्ण मित्र आणि सरपंचांकडेन चर्चा केली. पंचायतींक 19 डिसेंबर मेरेन फंड दितले म्हूण प्रमोद सावंत सांगता. आमी हे पयशे सुद्दां जे आसा जेजो प्रोजेक्ट सँक्शन जातलो ताजे पयशे 19 डिसेंबराच्या पयलीं हे पयशे तुमच्या कडेन वयतले आनी तुमी त्या प्रोजेक्टाक स्पेंड करपाक जाय. विरोधी पक्षाच्या राजकीय डावपेचाक बळी पडचे न्ही म्हूण पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन सांगला. तुम्ही पंचायतींनी जे ही मागणी इतले वर्सां आशिल्ली आमी फुलफील केला. तुम्ही आमकां सांगपा जाय सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंताचो गव्हर्नमेंट बरें काम करता म्हूण तुम्ही म्हणपा जाय. नाल्यार आमची उर्बा कशी वाडटली, आमचे डायरेक्टरेट कशें काम करतले आनी तुमकां जास्त काम कशें जावन मेळटलें. आमकां खरे अर्थान गोंयान प्रगती करून सगळे लोकां वांगडा घेवन फुडें वचपा जाय. आमी हुंयची बिलां दुसरी सुद्दां हाडला ती कोण गोंय पाड घालपा न्हू, गोंय बरें करपा वयला, सुदार हाडपा. आतां विरोधक आनी इलेक्शन जवळ आहा म्हूण जाय तशे गुंडायतले, जाय तशे स्पिन दितले, जाय तशे तुमची मनां कुसोवपा ट्राय करतले, कितें कितें अफवा उठयतले. हे तुमी बळी पडपा जायना.
काय स्वयंपूर्ण मित्रांनी आपले अनुभव या वेळार सांगले. म्हणजे 250 बायलांक आमी मशिनरी दितात आणि ही मशिनरी आसतली फूड ग्रेन्स दळपाची आणि पॅकेजिंग करपाची. सो हो एक इंडस्ट्रियल युनिट कसो तांकां घालून दितात आमी. 6 self-help groups members were agreed to do this industry, sir. It is a honey rearing process, sir. And in principle, we got approval for this proposal. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. जीएमसीच्या कार्डिओलॉजी टीमीन 9 महिन्याच्या भुरग्याचेर काळजाचे गुंतागुंतीचे पीडीए दुयेंसाचेर उपचार केले. हरशी पीडीए दुयेंसा वेळार ओपन हार्ट सर्जरी करची पडटा. मात 9 महिन्याचे ते 5 किलो वजनाच्या भुरग्याची ओपन हार्ट सर्जरी करप शक्य नाशिल्ले. दोतोरांचे टीमीन कटिंग एज कॅथलेब टेक्निक वापरून भुरग्याक नवी जीण दिली. In Goa Medical College, Department of Obstetrics and Gynecology, there was a delivery of a child who was born with congenital heart problem. Now this child was detected with the problem in the antenatal phase only, and when it was born, it had a special, it's a very difficult defect called as a PDA. It is patent ductus arteriosus. We all know, doctors would know what is PDA, but this PDA was a little large in size, and it actually needed a major surgical, means open heart surgery to block that. But what our cardiology department has done, the cardiology department has considered this child for a closed technique without opening the chest, which is really a remarkable thing. The parents first brought the child to us. Child was in heart failure. Child had a pneumonia and heart failure. So we stabilized the child, and then once the heart failure was treated, we then decided to do a device closure. The challenge in this child was the child was just 5 kgs. Although child is 9 months old, child was just 5 kgs, which is partly due to the fact that the child had a hole in the heart, which was not letting the child grow like a normal child. We had some challenges during the procedure in putting what we call sheaths. They are tubes into the artery and the vein of the leg. So in a 5 kg child, these arteries and veins are very small. So that was the major challenge. आणि आयज गोवा मेडिकल कॉलेजची पुराय टीम हेडेड बाय डॉक्टर मंजुनाथ, डॉक्टर अमर प्रभुदेसाई आणि डॉक्टर मिशेल, एंड ते पुराय टीम त्यांनी एक डिवायस घालून थ्रू द कॅथेटर ते पीडीए म्हणटा ते ह्या दुयेंसाक, आणि ते होल इन द हार्ट केन्ना केन्ना ल्हान आसता ते ऑटोमॅटिकली ते रिजॉल्व जाता. पूण हो बरो एक व्हडलो असो प्रोसिजर करपाची गरज पडली, पूण त्यांनी ते डिवायसच्या माध्यमांतल्यान कॅथेटरच्या माध्यमांतल्यान त्या भुरग्याक त्यांनी एक वेगळ्या तरेचे सोल्युशन आनी वेगळे तरेचे जीवन दिवपाचो प्रयत्न केलो आनी सक्सेसफूल सर्जरी जाली. टॅक्सीवाल्यांक डिजिटल मीटर बसोवंक येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन आनीक 15 दिसांची मुजत दिल्या. परवाने रद्द करिना, मात दिल्ल्या टायम लिमिटा भितर मीटर बसयात म्हण माविन उलयला. हायकोर्टाची डेडलायन पाळिना जाल्यार सरकार आनी टॅक्सीवाले दोगूय त्रासात पडटले. टॅक्सीवाल्यांनी बल्क ऍप्लिकेशन करून मीटर बसोवचे म्हण माविन म्हणटा. आमचे एअरपोर्ट टॅक्सी विद्याधर दिवकर, हू इज द प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी प्रसाद प्रभुगांवकर, ते माझ्या त्या वाठारांत संजय नायक आसा, म्हापशेचे विठ्ठल मांद्रेकर, पणजेचे आमचे गुरुदास पै, ते एकूच सांगपा येयल्ले आसा की आमी खूब खुशी आहा की आमकां फर्स्ट टायम आमी गव्हर्मेंटान कन्सिडर करून 3 रुपया चडयले. सगळ्यांक खबर आसा हे म्हारगाये लागून पेट्रोल प्रायसीस वयर गेल्ल्या कारणान वा डिझेल प्रायसीस वाडल्या कारणान तांकां 2014 लास्ट आमी इन्क्रीज दिल्ले. आमी प्रोपोर्शनली आतां तांकां नोटिफिकेशन इश्यू जाले आनी आमी आतां 3 रुपया पर किलोमिटर दिल्ले आसा. काल तुमचे कडेन हांवें तो टेबल दिला. आतां ते खूश आहा आनी ते डिजिटल मिटरूय बसोवपाचे मुडान आसा, बसयताय बीन. थोड्यांचे तेंचे म्हणणी अशी आसा की जेन्युइन डिफिकल्टी आसा कोविडा लागून, थोडे दुयेंत आसले तांकां कोवीड जाले, हेल्थ सारकें ना, आनी सगळ्यांक खबर आसा पॅन्डेमीक टायमा लागून ट्रिप्योय लोकूय येनासले, ट्रिप्यो जायनासले, तांचे कडेन पयशे ना आसले. सो तेंची एकूच मागणी तांकां आनी मातशें टायम दी बसोवपाक. जे कोणें बसयले ना तांकां
0N1 सिरीज त्यांची ऑलरेडी एक्सपायरी जाली त्या टायमाचो. सो आतां हांवें तांकां कितें सांगलां, तुमी इन रायटींग दिया की तुमी मिटर बसयतले, 15 दिसां भितर तुमी मिटर बसयतले, आमी कोर्टां मूव करतले. आनी तितून म्हणल्यार आज एक हांवें आतां म्हाज्या सेक्रेटरी ट्रान्सपोर्टा कडेन उलयलां दॅट वी वील नॉट टर्मिनेट देम. आमी तांकां आज टर्मिनेशन करपाचें आसलें, कित्याक आमी आमचे ऑफिसर कितें भियेता तेंचेर हायकोर्ट फाल्यां तेंचेर कितें स्ट्रिक्चर पास केले वा तेंचेर एक्शन घे म्हूण घेयल्यार तेंचे कॅरियर एफेक्ट जातले. पूण तेंचे वदान कित्याक हांव मानतां की टॅक्सीवाले म्हणल्यार मेन ट्युरिजम स्टेक होल्डर. आय कॉल देम एम्बेसिडर्स ऑफ ट्युरिजम. परत रिपीट करता, ताका लागून हें कन्सेशन हांव तांकां दिता. धावी आनी 12वे खातीर इक्विलन्सी सर्टिफिकेटा खातीर गोवा बोर्डान आपल्यो अटी बदलल्यात. इत्सूक भुरग्यांक तांच्या सोयी प्रमाण क्लास सी अटेंड करूंक गोवा बोर्डान मान्यताय दिल्या. प्रायव्हेट आनी ITI भुरगीं आतां गोवा बोर्डाच्या इंटरनल असेसमेंट येवजणे खाला येतली म्हण गोवा बोर्डाचो अध्यक्ष भगीरथ शेटये उलयलो. धावेक जो भुरगो जो प्रायव्हेट कॅन्डिडेट म्हणून रजिस्टर जातलो ताणें मार्चांत म्हणजे परीक्षा जावच्या पयलीं ताची किंवा परीक्षा सुरू जावच्या पयलीं ताची 16 वर्सां कंप्लीट आसूंक जाय. 16 वर्सां कंप्लीट जावंक जाय. आनी त्याच प्रमाणे 12वेक जो भुरगो बसतलो ताची 17 वर्सां ताची कंप्लीट आसूंक जाय. म्हणजे एक एकदां कशें जाता की 9वी भुरगो ड्रॉप आवट जाता जाल्यार ताकाय संदी आसा 10वेक परीक्षेक बसपाची, त्याच वर्साच्या 10वेक बसपाची संदी. किंवा 11वेक जर कोण ड्रॉप आवट जालो जाल्यार मागीर ताका त्या दुसऱ्या वर्सा ताका 12वेक प्रायव्हेट कॅन्डिडेट बसपाची संदी आसता ताका. हे जे प्रायव्हेट कॅन्डिडेट जे आसात तांकां कशें आसलें की तांकां आपले आपूण ते शिकताले ते आनी परीक्षेक बसताले. आतां थोडो बदल करून त्या सब्जेक्टाची तांचे कडल्यान तयारी करून घेवपाची जातली. म्हणजे ताका जे फॉर्मेटीव टेस्ट आसा, इंटरनल कंपोनंट जो 20 मार्काचो आसा तो 20 मार्क त्या शाळेंतल्यान आमकां येतलो. म्हणजे एका दृश्टीन तो भुरगो कंटिन्युअस शिकलोय बी, कदाचित ताका डेली क्लासीस आसचे ना, म्हयन्यांतल्यान एक दीस ताका कॉन्टॅक्ट क्लासीस आसूंक शकता, ताची टेस्टूय घेतले ते. त्याच प्रमाणे ITIचे भुरगे आसा न्ही ते 2 लँग्वेजीस जरी जाले तरी 2 लँग्वेजी आपले आपूण शिकताले ते आनी तांचे थोडे भितर पास जाताले, थोड्यांक ते पेपर उरताले. सो तांकांय आमी अशें म्हटलां की तांच्यांनी इंटरनल असेसमेंटाच्या स्किमी अंडर आपली दिवची पडटली टेस्ट. हे टेस्टी दिवपा खातीर थोडी जी स्कुलां जी आसात ती स्कुलां आमी आयडेंटिफाय करतले. 10वी आनी 12वीच्या कांय रेग्युलर भुरग्यांनी आपली फॉर्मां फाटीं घेतिल्ली. तांचे मार्क्स धाडून दिवचे म्हूण बोर्डान स्कुलांक कळयलां. भुरग्यांनी वैजकी आनी हेर कारणां खातीर फॉर्मां फाटीं घेतिल्ली. तांचे रिजल्ट रोखडेच दितले. म्हटलां की तुमी तो डेटा जो आसा तो एक्सेल फॉर्मेटान बसयात, जे फॉर्मेट आमी तांकां दिल्लें आसा आनी तांचे धाडून दियात. सो ज्या भुरग्यांनी फॉर्म विड्रॉ केल्ले आसात म्हणजे जे 6 सब्जेक्ट घेवन बसोंक सोदताले पूण कांय कारणां लागून तांकां बसोंक मेळ्ळें ना, त्या भुरग्यांक सप्लिमेंटरी एग्जामीक बसपाची गरज ना. त्या भुरग्यांनी जो रिजल्ट जो आसा तो इंटरनल असेसमेंट स्कीम जी आमी तयार केली आनी तातूंत आमी रिजल्ट दितले त्या स्किमी अंतर्गत ते येतले. आनी अशें कांय भुरगे आसात आनी आमी अपीलय केलां प्रिंसिपल आनी हेडमास्टरांक, अशे भुरगे आसा जाल्यार त्या फॉर्मेटात तुमी बसयात आनी आमचे कडेन धाडात. हे फक्त जे भुरगे जेंचे विड्रॉ केल्ले आसात फॉर्म आनी जे रेग्युलर आसले. पूण प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. बीजेपीचे नॅशनल हेल्थ व्हॉलंटियर कॅम्पेनी खातीर प्रशिक्षण सुरू. पणजे कार्यावळीक UPचो खासदार आनी बीजेपीचो राष्ट्रीय सचिव विनोद सोनकार, दोतोर शेखर साळकार आनी दोतोर स्नेहा भागवत आशिल्ले. कोविडाची 3ऱ्या ल्हाराच्या नदरेन जतनाय म्हण सुमार 160 जाणांक पयली ट्रेनिंग दिवपाची आनी उपरांत बूथ पावड्यार ट्रेनिंग घेवपाचें म्हण थारलां. तुम्ही सगळेच जाण स्वतः प्रॅक्टिस करपी डॉक्टर आसात आनी भारतीय जनता पार्टीचे कांय आमचे कार्यकर्ते जे तुमकां कॉर्डिनेट करपाक आसात, IT सेलाचे आसात. हे तुम्ही सगळेच जाण आपलो व्यवसाय आपले प्रोफेशन धरून सुद्धा ह्या चळवळी भितर तुम्ही सगळ्यांनी होकार दिलो, तुम्ही भाग घेतलो, ताका लागून हांव खरोखर तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता. डॉक्टर शेखर साळकर आनी डॉक्टर स्नेहा भागवत आनी शर्मत रायतुरकर हांच्यांनी अशा तरेची ट्रेनिंग सेशन जे आसा हे दिल्ली वचून ती 1 दिसाच्या ट्रेनिंगाक वचूनय आयिल्ली आनी संपूर्ण दिसभर ते ट्रेनिंग तांच्यांनी घेतकच ज्या तरेन आज आमी आमच्या डिस्ट्रिक्टाचे जो कॉर्डिनेटर को कॉर्डिनेटर IT सेल अशा पद्धतीचे हे तुम्ही जे सगळे आनी प्लस डॉक्टर हांची ट्रेनिंग आज हांगासर ह्या प्रदेश कार्यालयान जाता. आणि ह्याच्या नंतर मागीर सगळे प्रत्येक मतदारसंघाचे 4, एक मेल, एक फिमेल, एक IT सेल आणि एक डॉक्टर अशा या सगळ्यांची मिळून 160 लोकांची ट्रेनिंग
ही 15 ऑगस्टाक एक वेगळी ट्रेनिंग जातली आणि त्याच्यानंतर मागीर एक्चुअल काम जे आसा बूथ पर्यंत हे बुथावयले जे 2 कार्यकर्ते आसात तांकां ट्रेनिंग दिली गेली वता. एकंदर आमी जर पळयलें आसत जाल्यार आमी जशें शर्मादान सांगलें की बऱ्याचदा आमी हे सगळें करता आसतना आमी पळयलें की कोविड-19 हातून जर खऱ्या अर्थान भरपूर सहभाग आणि नॉन स्टॉप वर्क 24 वरां म्हणपाक हरकत ना. हे काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार तुमी सगळ्या डॉक्टरांनी मेळून केल्लें आसा. आणि भारतीय जनता पार्टी देश म्हणून आमी नॅशनल म्हणून जी थर्ड वेव बऱ्याच कडेन चर्चा आसा की थर्ड वेव येवपाक शकता अशा तरेची चर्चा संबंध जगभर आसा देशभर आसा. आणि त्या लागून ते प्रिकॉशन म्हणून भारतीय जनता पार्टी सरकार म्हणून आमचे नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वाचेर केंद्र सरकार आसत आणि डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या गोंयच्या सरकाराचे नेतृत्व करपी डॉक्टर प्रमोद सावंत आसत हांच्यांनी आपापल्या परीन सरकार म्हणून जी कितें काळजी घेवंक जाय जे कितें प्लॅन करूं जाय तेची प्लॅनिंग हे व्यवस्थित केल्लें आसा. तर आमी पळयलें की सेकंड वेव येतकच ज्या तरेन धांवपळ आमची सगळ्यांचीच जाली खास करून तुमची सगळ्यांची आणि ताका लागून प्रिकॉशन म्हणून हे सगळें जें कितें करपाक जाय सरकार म्हणून पूर्ण केल्लें आसा. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. Narayana, one of the biggest educational conglomerate of Asia, now in Goa. Admissions open for foundations, JEE and NEET and also for school integrated program with GVM Ponda. For more details, contact us. ओनोय वास्कोचो फामाद दामोदर भजनी सप्ताह मर्यादित स्वरूपात जातलो. कोविडाच्या फाटभुंयेर सप्ताह समितीन तसो निर्णय घेतला. तांची उपजिल्लोधिकाऱ्याबरोबर बसकाय जाली. 14 ऑगस्टाक सप्ताह दर्शन सोशल मिडियाचेर लायव्ह जातले. भजनी मंडळाची भजनां रिकॉर्ड केल्यात ती खंय देवळांत लायतले. तशेंच 5 पारांक खंय भेट दिवंक मर्यादा घाल्यात. सेम अरेंजमेंट एज लास्ट इयर केला तसो सप्ताह जातलो. म्हणजे लोकांक एंट्री जावं बाकीचे काय ना एंट्री बी काय ना सेम लास्ट इयर कशें केल्लें तशेंच जातलें. ओके. आनी आयज मिटींग कितें अशें डिसिजन्स घेतले? ही मिटींग डेप्युटी कलेक्टरान आपली आढावो घेवपाक कशें कितें करपाचें तशेंच ताणें सांगलें आमकां त्याच बेसीर करता म्हणून लास्ट इयर प्रमाणे. आनी कितें आसा जाल्यार सायट इन्स्पेक्शन मंगळार नाल्यार बुधवाराक करतले आनी तें फायनल जातलें. दर वर्सा 24 भजनां जातात देवळान म्हणजे 24 तास 24 भजन करतात ते. पूण ह्या वर्सा आमी कितें केलां रवींद्र भवनान सगळ्यांचें रिकॉर्डिंग केलां 1-1 तास भजन आनी तें भजन हांगासर रिकॉर्डेड हांगा आयकूंक मेळटलें. म्हणजे देवळान आवाज येतलो प्रत्येक भजनाचो एज इफ ते भितून भजन चल्लेलें अशें. एक्चुअली आयचे जे मिटिंगेन अशें डिसिजन जालां की अंदू वर्सा 14 तारखेक सप्तक आसा 14-15 पण डिसिजन जालां त्या प्रमाणे 14, 15 आनी 16 म्हणजे सोमारा लेट इवनिंग पर्यंत जो स्वातंत्र्यपद रोड आसा देवळा कडल्यान हे दोनूय रोड आसात हे ट्राफीक सगळे 100% ब्लॉक करून दवरताले. कसलेच तरेचे ट्राफीक यो वच करचे ना. लोकां खातीर तो रोड बंद दवरपाचो केला.
आणि तेच प्रमाणे लास्ट इयर जसे आम्ही SOP फॉलो केल्या तेच पद्धतीने SOP फॉलो करून आम्ही सप्तक मनोवपाचें केला. तातूंत अशें आसा की आमी हे अंदू वर्सा भाविकांक जे आसा हे देवळान दर्शन मेळचें ना, ताज्या खातीर आमी वर्च्युअल जे आसा फेसबूक आनी यूट्यूब हाज्या माध्यमांतल्यान तांकां दर्शन मेळचें 24 तास म्हणून आमी वेवस्था केलेली आसा. आपणे कोणाचीच मतां चोरूंक ना, आपूण सन्मानान काँग्रेस पक्ष सोडला म्हण प्रतिमा कुतिनोची वीज मंत्री निलेश काब्रालाक जाप. पावर डिबेटी वेळार काब्रालान स्पश्ट केलां, संवसारांत फुकट कांयच मेळना, वीजय फुकट मेळची ना. हाचे वेल्यान तुमी आमदार कशे मेळयल्यात तें स्पश्ट जाता म्हण आपाची फुडारी प्रतिमान टोमणो मारलो. फाटल्याच लोकसभेक तिका काँग्रेसी कडच्यान दक्षिण गोंयची तिकेट मेळपाची जाणट्यांनी खंय वाट लायली. निलेश काब्राल द पावर मिनिस्टर ऑफ गोवा आयज खंय तरी उलयतच ना, खंय ताणें स्टेटमेंट काडलो आनी ताणें आयलो आनी म्हजेर तोमको मारलो खंय की सगळे म्हणटात काँग्रेसाचे आमदार बीजेपीत गेल्या मागीर प्रतिमा आपात वचूना. अरे बाबा, काँग्रेसींतले आमदार जे जिखून आयिल्ले ते ओवरनायट रात्यां भितर चोरां भाशेन जे बीजेपीत गेल्या त्यांनी डिफेक्शन केल्लो आसा, त्यांनी लोकांचे मतां बरोबर छेड केल्लो आसा, त्यांनी लोकांचे मतां चोरिल्ली आसा. वेरेज मी प्रतिमान कोणाचे वोटां बरोबर छेड करूना, प्रतिमान कोणाची वोटां चोरुना. हांव सदांच ह्या निलेशाच्या सरकारा अगेन्स्ट बीजेपी सरकारा अगेन्स्ट इनजस्टीस जावं खंयच्या बायलेचेर कितें मारगाय जावं कितें अत्याचार जावं हांव वतालें. हांवें हेंचे दांडे देखून खाल्या, हांवें हेंचे केसीस देखून आजून घेवन आसा. बट प्रतिमा डीड नॉट चीट पीपल, प्रतिमा डीड नॉट रॉब पीपल्स वोट्स एंड वेंट टू बीजेपी टू बी इन पावर. प्रतिमा रिजायन्ड, प्रतिमान काँग्रेस पार्टीत मेंबर आशिल्ले, प्रेसिडेंट आशिल्ले, पार्टींतल्यान रिजायन करून रेस्पेक्टान गेलां. तुवें पयर स्टेटमेंट केलें डिबेटीत, तुवें फ्रस्ट्रेशन तुजें दाखयलें डिबेटीत, तुवें तुजे बॉडी लँग्वेजाचेर कळ्ळी की डिबेट तूं फेल जालो म्हणून. तुवें सांगलें गोंयकारांक आमी लायट दिवपाक शकनात, 300 युनिट देखून दिवपाक शकनात, जातालें जाल्यार गट्स आसले जाल्यार 300 युनिट दिता म्हणून सांगचें आसलें. आनी लास्ट जेन्ना तूं सांगता आमी हे संवसारांत कांयच फ्री मेळना तेजें दाखोवन दिता, तूंच म्हणलें तुजे तोंडान म्हणलें आमी ह्या संवसारांत कांयच फ्री दिवपाक शकनात. म्हणल्यार तुवें सिद्ध केलें की जेंकां तुवें हेंकां 17 जाणांक ते आशिल्ले काँग्रेसांतले तांकां आमदाराक न्ही बीजेपीक घेतले पावरान रावपा खातीर, म्हणल्यार तुमी ताका विकते घेतले म्हणून तुमी दाखोवन दिलां. पूण जेन्ना 2 वर्सां फाटीं MP सावथ गोंया MP टिकेट म्हाका फायनलायज जाल्ली तेन्ना जे काँग्रेसाचे जाणटेले जे लिडर आसले तेणी म्हाका घात मारून म्हजी टिकेट काडून दुसऱ्याक दिली. तेन्ना देखून हांव बरे भाशेन शिस्तीन रावलें, काम खूब केलें. जेन्ना फावो नाशिल्लें तेन्ना ZPची टिकेट हाडून म्हाका फोर्सफुली बसयलें इन द इंट्रस्ट ऑफ पार्टी म्हणून. तेन्ना देखून म्हाका सॅक्रिफायस केल्यार देखून हांव बसलें. सत्तरीतल्या गांवगिऱ्या वाठारांनी मोबायल नेटवर्काक BSNL होच मुखेल आधार. मात ऑनलायन क्लासीक जाय तसो नेटवर्क मेळना म्हण थंयच्या कांय भुरग्यांनी म्हयन्या पयलीं वाळपय BSNL सर्व्हिस सेंटराक अर्ज केल्लो. अजून कांयच जावंक ना म्हण ते भुरगे सर्व्हिस सेंटरार पावले. आदलो इन्चार्ज बदली जावन गेलो, दुसरो नेमला, ताजे कडेन दुसरे कडचो इन्चार्ज येवपाक शकना म्हण ताजो रेकाद. प्रश्न कोण सोडयतलो काय म्हण भुरग्यांचो प्रश्न. ते तुम्हाला बोलून घ्या म्हणताय. बोला ना, त्यांच्याशी बोला. खबर नाही लेटर दिला ते त्याच्याकडे ट्रान्सफर झाली खबर नाही तो गेला सर तुम्हाला बोलवता येतं काय सांगतच नाही आम्हाला. माझे नाव तुषार गावकर. आम्ही सटऱ्या देरवडे कोदाळे 3 गावातले नेल्या. आम्ही एका महिना पयलीं येयल्ले की लेटर घेवन की BSNL नेटवर्क प्रॉब्लम आहा म्हणून. आयज परत येयले की कितें केला ते लेटराचेर आनी कांयच आमकां रिप्लाय दिना. कित्याक कोणच ना ऑफिसांत. आयज 11:30 जाले पूण ऑफिसांत इन्चार्ज कोण ना, कोण आहा एकली कोण तरी भितर ती म्हणटा आयज कोण इन्चार्ज ना. मागीर आयज 10:30 ऑफिस टायम जाल्यार 11:30 जाले कितें करता अजून. आनी कोण आहा भितर ते आपणाक कितें खबर ना म्हणटा, एकली जा म्हणटा मॅडम. तेणे आतां कितें सांगलां तुमकां? ती कोणाक तरी फोन करता पण फोन लागना म्हणटा. तुमचो स्टँड कितें आसतलो आतां? कितें तुमी हें करून आयले? आतां 1 म्हयनो जालो ते लेटर दिवन, पूण आतां कितें तरी तेंच्यांनी रिप्लाय दिवंक ना म्हणून हांवें परत आज येयले आमी.
हाजो तुमकां रिप्लाय मेळोंक ना ना, reply मेळोंक ना. कितें करतल्यात कितें तुमी ते न्हू तांकां विचारपाचें पयलीं. वेळीचो आदलो आमदार बेंजामीन सिल्वा काँग्रेसीत प्रवेश दिवपा वेळार जाल्ल्या बोवाळाक प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकारच जबाबदार म्हूण काँग्रेसीचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान फोग काडलो. पक्ष कसो फुडें व्हरप ते गिरीशाक खंय कळपाक जाय. बेंजामिनाक पक्षांत घेतना इतलो गाजोबाजो करपाची गरज नाशिल्ली. फाल्यां ताका तिकेट दिल्यार काँग्रेस फुडारी दुखावतले म्हूण सार्दीन उलयलो. I'm blaming Girish, the president, because he has got, I don't know who is his advisor, but he should know how to run the party. See, any big party is like an ocean. We want people to come, but then don't make them heroes. Don't make them prodigal sons. To take them inside the band and all this. Has he worked against you in Lok Sabha election? Who is that? Benjamin. I didn't find out because people like you worked for me and gave me victory. I don't even want to know who worked against me. Congress is such a huge party. It has got in every state. So maybe they are a little busy somewhere. So, they'll take a decision. Let us wait for another. Let us wait for another. पार्टी प्रेसिडेंट म्हणटा की पार्टी स्ट्रेंथन करपाक आनी जर अशें घेतले म्हूण सगळें हांव तेंच म्हणटी पूण ताका हिरो म्हूण घेना काय. हाल्या हांव एक इलेक्शनाक वयसो एक 3 फॅमिलीज येताय बीजेपीच्यो. सर आमी तूं कोण मागले तूं नाक म्हणपाक. पूण तो एक्स एमएलए न्हू तो. इलेक्टेड एमएलए न्हू एक्स एमएलए तो. पळय एक्स म्हणायचो लोक आमकां पडूंक ना. ताणें आमकां इतली रेसां वताली. ताणें आमकां ओपन काम करूंक ना. सो हांव म्हणटा घेवपाचें न्ही म्हूण. पूण बँड बाजोवन घेना काय. घे कोण येताय ते आमगे देर ते. ना ते दिमोलाय जातले फकत असले आनी तिकेट दिले. सावर्डे पंचायतीन हुवारात लुकसाण जाल्ल्या लोकांक अर्थीक मदत केल्या. 13 लोकांक पंचायतीन 5,000 रुपया दिल्यात. तशेंच सीएम रिलीफ फंडांतल्यानय लोकांक मदत करतले म्हूण सावर्डेचो सरपंच उलयलो. पंचायतीक आमचे बजेट आमकां पळोवचें पडटा पंचायतीचें आनी त्या प्रमाणे आमची तात्काळ तांकां एक हेल्प म्हणून सगळ्या आमच्या गांवांच्या घरां खातीर पुरा त्रास जाले तांचे खातीर पंचायतीची बारीक मदत म्हणून आमी 5,000 तांकां दिवपाचो केल्ले आसात. आनी ऑलरेडी आमी बाकीची परमिशन घेवपाक आमकां व्हिडिओचें परमिशन घेवपाक त्या पयसो पंचायतीचो आमचो दिनाता तेजे खातीर बाकीचे आमकां प्रोसिजर पळोवन लिगल वचून ताका 5,000 दिवपाचो आयज प्रयत्न केल्लो आसा. तरी म्हाका सांगिल्लें तुमच्या माध्यमांतल्यान आमकां परत तांकां कलेक्टर पॉयंट म्हणून 6 ते 8,000 घेवपाचें आसा. तेही आयज सीएमान ऑलरेडी डिक्लेर केला आनी मागीर 8 दिसां तेही येता. ताज्या फाटल्यान परत मेजर तेजे घरां डॅमेज जाल्या आमी पळयल्या कोणाच्या घराक क्रॅक आयला कोणाच्या वरची कोणाक पडल्या धड्यान म्हाका कोणाक पडलें टीवी मिनिस्टरान आपूण जावन आपूण बांदून दिल्यो म्हणटा. अश्यो थोड्यो गजाली ज्यो आमच्या माध्यमांतल्यान आमच्या आमदाराच्या माध्यमांतल्यान जाता त्यो आमी करपाचो प्रयत्न केलो. उदीच्या पयलीं कित्याक वर्साक आमकां एकूच फावटी गणपती विसर्जन घेवन सगळे शेडी आसा. वर्साक एक फावटी चड यूज जाता. त्यो 14 दिसांनी मेजर आमी ताचो यूज करतात. तो ताजे पयलीं 14चे पयलीं म्हळ्यार गणपती पावोवचे पयलीं ती शेड आमी कंप्लीट करून दितले PWDच्या माध्यमांतल्यान आमकां मंत्र्यान ऑलरेडी सांगिल्लें आसा. पयलीं पयलीं आपूण निराकरण करतलो तशें सावर्डेच्यो योजना गोंयच्यो केल्यात मॅक्सिमम करतलो. आमच्या पंचायतीचीं कामां आमी बेगींतल्या बेगीन करून लोकांक त्रास जायना आसतना जे कितें वायट प्रसंग त्या दिसा आमचेर आयिल्लो ताका तोंड दिवंक म्हळ्यार हें करता आसतना हांव एकट्या करताना आमच्या पंचायतीन केलें अशें न्ही. सगळे आमच्या वाठारांतल्या सगळे भुरग्यांनी गांवच्या लोकांनी एकमेकाक हेल्प करून एक आमकां तितूंतल्यान रिलीफ दिल्ले आसा. आनी तशेंच सीएम फंडाचे पयशे तेचे मेजर कोणाली घरां डॅमेज जाल्या जी आमी आमदार खरें हेल्प करता पंचायत करतात. सीएम रिलीफ फंडांतल्यान 50,000 ते 2 लाख रस्त्याची डॅमेज जाल्या त्या प्रमाणे तांकां ते बेगींतल्यान बेगीन म्हळ्यार 4,000 कितें तेंय मेळटलें. अशें करून आमचो एक आमचो पंचायतीचो प्रयत्न तसो सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. ऑलेन्सियो सिमोयसान आम आदमी पार्टी सोडली. ताचे बरोबरच ताच्या कांय वांगड्यांनी राजिनामो दिला. कार्यकर्त्याक विश्वासात घेनासतना खंय कामां जातात.
ऑलेन्सियन अजून तरी दुसरे पार्टेत वचपाचो निर्णय घेवंक ना. कार्यकर्त्यांक विश्वासान घेवन विचार करतलो म्हण तो उलयलो. कुठ्ठाळे ताजी सोयरी आलिना साल्ढाणा आड वेंचणूक लढपाची ताजी तयारी. Actually, I've been taking the feedback from the last 2 years. People were after me, requesting me that you should resign from Adani Party, and I have taken this conscious decision after listening to everyone. Trying to say that you are going to compete against your own family member Alina Saldana in the same constituency. Yeah. No. See, I right now I said that what I am going to all people, including the candidates who are potential candidates. If we are come to defeat the BJP, then we have to come on board. If you want to fight against the double tracking, against coal, all central projects, so there is no option left that we have to see that BJP is defeated, and I appeal on this platform. If tomorrow somebody alliance jata and dusro candidate jata, whether you will support him and you will back up Patlan? Sorry, candidate माझे कोण बरो आसा आणि माझे लोक दिसता की हो candidate can perform better than me and can solve the issues of Kortali, then I am willing to support this candidate. जेन्ना आयज रिजायन करता आनी सांगूंक सोदता की हांव रिजायन कित्याक गेलें तें जे कोवीड पेंडेमिकान जे 19 21 तेणें जे रेशन आख्खे ऑल गोवा वाडला तें आमकां कॉन्फिडन्सान घेवना तेणें आनी कोणाकूय आमची कार्यकर्ते इतली आसा आमचे बरोबर इलेक्शन दवरता आसा आमची कार्यकर्ते आयले बूथ लेवल आशिल्ले आनी महिला मंडळ आशिल्ले कोणाकूय तेणी कॉन्फिडन्सान घेनासतना जे रेशन आहा ते सगळे वाड्यांनी वचून आपणी वाटला आमकां जर कॉन्फिडन्सान घेयना आमकां तर कांय दिसचाना आनी आपूण ओन तर ते करपाक भोंवता जाल्यार आमकां आनी कसलो वालोर आसा. सीफेरर्सांक पेन्शन स्कीम वेंचणूक जाहीर जावचे पयलीं सुरू जातली म्हण मुख्यमंत्र्यान उतर दिलां म्हण बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमा उलयलो. सीफेररार ऑक्टोबर 2019 सावन पेन्शनाचे पयशेच मेळूंक ना ते दिवचे म्हण सीफेरर्स मागतात. स्कीम तरी ड्राफ्ट करतलो कितें करतलो लूप होल दवर आसतना इलेक्शन डिक्लेअर जायना म्हणे ही स्कीम तुगेली भायर सरतली फिक्स डिपॉझिट फिक्स कित्याक म्हाका कितें उलयतलो हांव कितें जातलें जाल्यार उलयता नाजाल्यार उलोवपी न्हू. तेन्ना हांवें सांगलें आनी तेणें प्रॉमीस केला आनी हें तुगेलें इलेक्शन येयचें म्हणून तुगेली ही स्कीम तारोडी भावांक डॉक्टर प्रमोद सावंत डिक्लेअर करतलो. विचार हाडपा नाका कोणाकूय आमकां मुच्या मुखार वचपाक कोणाचे भाशेन कित्याक आतां जाण जालें कितें रिटायर्ड आहाय ते आमगेले जे पयले सिरीज केलोले ते 30 रुपये 60 रुपया तेश कोन तेणी सिरीज केल्या जाय तो हार्डवर्क तेणें केला आनी आज तेंच पासोत आमकां हे सिरीजो ज्यो तारवडी आयल्यो तेणी आज बरें काम केलें म्हूण बरें हार्डवर्क केलें म्हूण आज आतां भुरगीं आमकां तारवडी जाताय तेंगे सिन्सिरिटी आनी तेंगे हार्डवर्का लागून. सो आनी आम तरी आसतना सीएमा नदरे मुखार जी तुवें नोटिफाय केल्या ती तुवें आजून पयशे रिलीज केले म्हूण हेंय आमी ताजे नदरे मुखार हाडलें आनी ताबडतोब हें रिलीज कर म्हूण आमी ताका सांगिल्लें नोटिफाय केली ती. ताका एक म्हयने तो कितें ऑक्टोबर 19 आमगेले 2 वर्सां जातलीं. सो तेज्या पयलें तूं बॅकलॉग आनी जे परमनंट आहा तें क्लियर करून उडय. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. इंडिया स्किल्स खाला पाककलेची राज्य पावड्यार सर्त जाली. स्किल डेव्हलपमेंट आणि VM साळगांवकर इंटरनॅशनल हॉस्पिटॅलिटी एज्युकेशनाच्या जोड पालवान ही सर्त जाली. गोयच्या भुरग्यांक ही एक बरी संद. फुडल्या पावड्याचेर सर्त जिखत जाल्यार चीनात फायनल जातली. नाव दिस इज तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, regional level, national level, and then goes to the, it was supposed to be held in this year 2021 at China, but because of the present pandemic situation it has gone to 2022. So hope that will happen. So now we are at the stage of state level, so this will go now only we have received, we were supposed to finish it by 15th August, but now today we can finish it up to 30th August. So next stage will be regional. So all this region wise it will happen. The state in that particular region will compete with our competitors, and then it will go to the national level. So national level it will be decided who will go to the in the
last at the international level, that is in the China. And students came here basically to compete in food production, patisserie, bakery, F&B service and front office. And we thank the state government for choosing our institute and thank the Department of Skills Development, and it is an initiative of central government in collaboration with the state government. It is a great opportunity for youth to develop their skills and to do well in their careers. गोवा नॅचरल गॅसान गोंयांत घरगुती वापरा खातीर 3 म्हयने पायपलायनींतल्यान फुकट गॅस दिवपाचें थारायलां. 15 ऑगस्ट मेरेन लोकांनी www.goanaturalgas.com ह्या वेबसायटीचेर रजिस्ट्रेशन करचें म्हण कंपनीचो उलो. गाडयां खातीर CNG आनी इंडस्ट्री खातीर सर्व्हिस वाडोवपाचें कंपनीन टार्गेट दवरला. And these all opportunities can be utilized provided if the people come forward for taking their domestic connection, and industries who are using other alternate fuel like HSFO or furnace oil, they may go and come back and evaluate their consumption, and then they may be able to understand that how it is going to be a beneficial in terms of their economics. If these things are happening, I'm sure Goa is going to be one of the biggest in city of this area where we are going to use our gas consumption, and not only that gas consumption, comfort of life of people in terms of domestic use of PNG, in domestic use at home, consumption in their CNG cars, and this is going to be a beneficial for all. And for that, this GNGPL is committed to make all this infrastructure available in North Goa and Ponda. These are the two areas where we have been authorized by our government. So the people you are saying wants to get the free connection, they have to just pay 500 rupees charges. That's just a minimum charges. And afterwards, from November, December, January, they'll be getting a 3 months free gas supplies from the company. For the getting the supply, they need to pay 5,500 as a security deposit. That also we are giving a flexibility. If they want to convert in a EMI also, that also is going to be an easy option for them. I see here that Goa is a very dynamic and very potential industrial consumers are over. And this is going to be a good opportunity for all those industries, small industries, to convert them into a gas so that they may be able to benefit in terms of getting better economics in their plant. Not only that, this will also help to get our government's policy to convert, to use the gas from energy mix basket from 6.5% to 15%. So our government focus is always to get this all industries converted into gas based, and this will be possible when people get sensitized about the how we are going to be benefited by using the natural gas. बुलेटिन इतल्या सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार 4 चौगात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.